एवरीवन, कसे आसा तुम्ही? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जसं की आम्ही तुमकां सकाळी सांगलेले आम्ही आज सांची कोरवरी वचपाचे आहा म्हणून. प्रियांचे जे आता समर वेकेशन जाले आणि एक 5 to 6 days आहा. सो एक दोन दीस रावन येता, मागीर आमी बेगीन वचपा ना, बेगीन हॉलिडे बी ना, डायरेक्ट गणेश चतुर्थी. सो आता आमी हांगा लागीं ओल्ड गोवा लागीं पावला. फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता बारीकसो एक टुरिस्ट दिसता म्हज्या फाटल्यान. सो आता पावले एक 2-3 मिनटाची वाट. आता फुडें चर्च तुमकां दिसतले. आता तुमकां बेश्टे भायल्यान दाखयता हांव ते चर्च आनी स्पेशल तुमकां व्लॉग करपाक येतले हांव. ओके, मागीर ओल्ड गोवा फेस्ट बी आसतले तेन्नाय येतले हांव. ओके, जानेवारी 3 तारखे आसता ते, डिसेंबर 3 सॉरी. सो आता आमी वयता फुडें. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. जसे की आम्ही सांगलेले 2-3 मिनटाची वाटा पावली आम्ही. सेंट फ्रान्सिस झेवियर चर्च आहे, सेंट फ्रान्सिस झेवियर चर्च ओल्ड गोवा. ओके, सो आम्ही पावला आता. हे बघ चर्च आसा हांगा आमच्या फाटल्यान दिसता तुमकां ते चर्च. ओके, हे बघ. सो हे तुमकां दिसता ते आसा ते आसा म्युझियम. ओके, आमचे ओल्ड गोवाचे फेस्ट आसता पळय जेन्ना डिसेंबर 3 तारखेक, त्या दीस आमकां पळोवपाक दिता ते सेंट फ्रान्सिस झेवियराची तो बॉडी आसता, सगळ्याक पळोवपाक दिता. ओके, त्या दीस एक दीस आसता ते. खूब जाण येता पळोवपाक, सगळे पळयता आनी बरें आसा भितून, बेस्ट आसा सगळे ऑल ओवर वर्ल्डाचे लोक येता, इतकी गर्दी आसता थंय. सो ते आसा. सो हे आसा ओल्ड गोवा चर्च. ओके, सेंट फ्रान्सिस झेवियर चर्च. ओके, हांगा आख्खो वर्ल्डाचो लोक हांगा येवन मुद्दम विजीट करता. ट्युरिस्ट प्लेस कोण आयले ट्युरिस्ट फर्स्ट प्लेस हो विजीट करतात. इतके बरें आहे चर्च, एकदम बेस्ट हा. ओके, सो फ्रेंड्स आता आम्ही भायर सरता, कित्याक आमी भायल्यान तुमकां सगळो व्हिडिओ घेतलेलो आसा हांवें भितर, आनी आतां टायम जाल्लो बंद केला तेंच्यांनी. तितको टायम आसता तो भितर वचपाचो. सो आता हांवें भायल्यान व्हिडिओ घेतला आनी दीस तुमकां भितर वचून बरे व्हिडिओ घेतले हांव. ओके, सो आता वाटेक वयताली, सो ओल्ड गोवा थांबली आमी मातशी तुमकां एक व्हिडिओ दाखोवया म्हणून. ओके, सो आता आमी भायर सरता. ओके, बाय. सो फ्रेंड्स आम्ही आता ओल्ड गोवा वचून भायर सरलेली आसा. हे फुडें मेळटा ते आसा हे आता पळयता ते दिवाडे. हांगा फेरी बी लागता आनी पळोवपाक एकदम ब्युटिफूल दिसता हांगा. सो आता आमी वयतली पर्वरी. ओके, मम्मी पप्पा घेवन आमी आज मॉल दी गोवान वयतली. प्रियांच्याक आनी सार्थक अशी भोंवडावन हाडटली. खूब दीस कशें आसा तुमी? आतां जाला इवनिंग टायम. सो आमी आतां भायर सरलेली आसा. सांजचो 5:30 जाल्ले आहा. म्हणल्यार अशें भायर या, सांजचे बेजार येता घरान. सो हांव प्रसाद मम्मी पप्पा सगळीं येयला आमी. प्रिया सार्थक भायर बेश्टे वळार अशें एक रावंड मारपाचें. ताका घेवपाचें ना, हांकां मातशें खेळपाचें बी आसता, मातशें टायमपास आसलो. सो म्हणल्यार लागीं न्हू आमकां ते मम्मीचे घराचे 10 minutes वे. सो आतां आमी पावलेली आसा. हांव भायर रावला मॉलाच्या आनी मम्मी पप्पा प्रियांश फुडें गेला, एंट्री केला भितून. सो आतां आमी वयता. ओके, सो चालू आहा आमचे वचपाचें पळय. ओके, अभय प्रियांश गेल्लेलो आसा फुडें. ओके, सो फ्रेंड्स आम्ही पावलेले आसा मॉल दी गोवा फाटल्यान पळोवपाक शकता तुम्ही माझ्या. सो आम्ही आता भायर वयता. सो तुमकां एक व्यू दाखोवया म्हटलें भायल्यान.
सो पर्वरी एरिया हो हितूच मॉल आहा चडशे हांगाच लोक विजीट करता ओके आनी तुमी कोणी पावलेले आसतले हांगा आमी हांगा खुबदां येयला आतां सार्थकाक केन्ना आमी हाडोना अशें सो ताका एक हाडया म्हणलें आनी पळोवया भितर ताका दाखोवया ओके प्रियांश हांगा खूबदां आयिल्लो आसा खूब फावटी आयला आमी प्रियांश भितर गाडयेन बिडीन बसून भरपूर एन्जॉय केल्लें आसा सो सार्थक ल्हान आसतना आयिल्लो ताका याद ना सो आतां येवया म्हटलें ओके सो फ्रेंड्स आमी भितर पावलेली ह्या मॉलाच्या मॉल देवळान सो आतां आमी पळयता नॅक्सान हितून वयता आतां पळयता कितें कपडे बिपडे आसता कितें घेता चड काय घेवचें ना घेतलें एक बायक टॉप आनी हांकां मातशें फिरयता ट्रेनीन गाडीन बी बायक बी बरें बरें आहा सार्थक लागला बसता म्हणून सो आतां तांकां बसयता दाखयता तुका कितें घेतलें जाल्यार मागीर शॉपिंग केलें जाल्यार पळोवया ओके हे बघ प्रियांश हाय सो आमी आतां येयला गेम झोनान मॉलानच आहे गेम झोन भुरग्यांचे प्रियांश बसलेला बायकार आनी सार्थक त्या गाडीर बसलेला गेम्स खेळटा ओके प्रियांश पळोवपाक शकता सारको जालो बाबू पडो जायना वयर उठ मरे प्रियांश वयर उठ एक टायरा लेफ्ट साइडी मार yes आणि मास लेफ्ट yes yeah very good left babu fast प्रियांश आणि सार्थक भरपूर एन्जॉय करता सांगपाक शकना सगळ्यांचे ऑलमोस्ट बसता बायक कार सगळे कितें कळना ते बी तेमी ऑपरेट करून पळयला आणि सार्थक फाटल्यान आनी एक कितें बसलो खेळटा सो भरपूर मजा आयली सो हे कार्ड हांगा आमी रिचार्ज केल्ले आहा 1000 6 to 7 गेम्स खेळपाक मेळटा 9 गेम्स खेळपाक मेळटा हे आमी येयला यूज करता आमकां
एका प्रियांच्या सारखं म्हणजे खेळून वरता आहे प्रियाचे प्रिया भरपूर हॅप्पी आज मजा येईल आता खेळून सोबत सार्थक सगळे पळयता ऑन मार गुड्डू मार दे क्या मारना का जब मरते ना सार्थक आणि प्रियांश खेळतात ते झॉम्बीज गेम भरपूर मजा येता आमकां खेळ्या दिसता इतकें बरें दिसता पळोवपाक आतां झॉम्बीज खेळटा मला करून खेळपाचें भरपूर मजा आयली प्रसाद आणि प्रियांश खेळपा लागला रॅबो हॉकी प्रियांशा कितके पॉइंट्स मेळ्ळा विन जाल्लो तो प्रियांश पण घेतला आणि कितें कितें ऑर्डर केला आमी पळोवया कितें येता तें ओके सो जालें आमचें लास्ट आतां चल्ले आमी घरा सारकें टायर्ड जाले उबे रावलेले खूब चड टायम जालो आतां येवन 2 वरां जाल्लेली ऑलरेडी आणि भरपूर मजा आयली प्रियांच्या सारकें भरपूर हॅप्पी जालें सार्थक हेजेर बसपाक आहा सो ही गाडी आता परतल्यान अनेक बेबी येयले गाडीच्या झूम 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 सो फ्रेंड्स ही थार आता चलयता तो सार्थक चलयता ओके ह्या थार मेळपाक आमकां खूब टायम लागलो बरें भरपूर वेट केला आमी कित्याक दुसरी भुरगीं हाजेर चलयताली थार तेंची भरपूर फेवरेट ही प्रियांशाची आनी सार्थकाची खूबच फेवरेट सो तेंच्यांनी भरपूर एन्जॉय केलें आतां प्रियांश बसलेलो आसा सो भरपूर एन्जॉय केला आनी ही थार तेंच्यांनी खूब फेवरेट तुमचे कडेन कोणाक आसा जाल्यार आमकां दिवपाक सोदता जाल्यार दिवपाक शकता ओके पयशे जाल्यार आमी दिवप पे करता Say hi.